नमस्कार, गोमंतक टुडेन येवकार हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. परतीच्या पावसान गोंयभर घातलो धुमाकूळ. उटंगराच्या पावसाक लागून जायते कडेन तुंबून राविल्ले रस्ते, कांय कडेन येरादारी पडिल्ली आडकून. उटंगराच्या पावसाक लागून वेर्णा लोटले महामार्गार कोसळ्ळे दोंगराचे पालसण. सुदैवान टळी जिवीतहानी. बीच वेडिंगे खातीर केल्ली दरवाड निमणी फाटी. दर्यादेगेर लग्न वा हेर इव्हेंटाक पयली भशेन 5 दिसां खातीर आसतले 1 लाख रुपया. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या अध्यक्षतेखाला आनी रियल इस्टेट क्षेत्रा संबंधित जीओएमची 4थी बसका. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, महाराष्ट्राची बायल आनी भुरगी उदरगत मंत्री आदिती तटकरेन लायिल्ली हाजीर. शेल्डेच्या एटलांटीक मिलाच्या जाग्यार येवपाक दिवचे नात. प्रदूषणकारी प्रकल्प. थळाव्यांची भूमिका. पंचायतीक कळनासतना मिल फोडपाचें काम सुरू. भाज्यांच्या दरांत परतून वाड. कांद्याचो दर आनीक वाडपाची शक्यताय. लसूण पावली 500चेर. सामान्य जनतेक बसतलो फटको. आता खबरो विस्तारांत. गोंयभर उटंगराच्या पावसान हाजिरी लायली. हवामान खात्यान जारी केल्ल्या रेड अलर्टा प्रमाण मंगळारा पावसान सकाळच्यान नेट धरलो. राजधानी पणजे सयत पुराय गोंयान पावसान खवदळ घालो. आज सकाळच्यान गोंयान घोग्यांनी पावस पडटा. तसोच हवामान खात्यान जो काल रेड अलर्ट दिल्लो, 24 तारखेक काल रेड अलर्ट दिल्लो, तो आयज गोंयान आमी पळोवंक शकतात. आख्खे गोंयभर घोग्यांनी पावस पडटा. पणजे सयत आख्खे गोंयभर पावस आयज पावसान नेट धरलेलो आसा. जाल्यार हो जो पावस, ह्या वर्साचो पावस आमी सोंपलो अशें आमचो अदमास आशिल्लो. पूण आयज जो सकाळच्यान जो पावस लागला आनी परत रेड अलर्टाच्या जोमान जो पावस लागला तो पळोवपाक गेल्यार पावस आजून सोंपना आनी आजून पावस खूब पडपाचो आसा ह्या वर्साचो अशें दिसता. जाल्यार पळोवया आयज सकाळच्यान जो पावस पडटा आख्खे गोंयभरचे पावसाची कांय खीण चित्रां. मंगळारा सकाळच्यान पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून वेर्णेच्यान लोटली वचपी महामार्गाचेर पालसण कोसळ्ळें. सुदैवान कोणाक जिवीतहानी जावंक ना. पालसण कोसळिल्ल्यान येरादारी दुसरे वटेन घुंवड आयल्या. फोन येयलो सो हांगा लँडस्लायड जालो तो वेन्ना आयडीसी येता तो फोन किती जाला रोड ब्लॉक जाला. रोड एक लेन सगळे आमी ब्लॉक केला. ऑल्टरनेट सेकंड लेन आहा ती ओपन करता. काम चालू आहा सध्या. काम चालू आहा. जेसीबी आहा, टू काही वेर्णा फायर ब्रिगेडचे कॉल आयले आनी कॉल हे बरोबर 12 सुमार आयिल्ले आनी तांकां म्हणालो की लोटले वेर्ना लोटले जो लिंक रोड आसा त्या लिंक रोडाचेर एक लँडस्लायड जाल्लें आसा. त्या मातशें एक रोड जो आसा तो बंद आयज आशिल्ल्या कारणान हांगा क्लियरन्स करपाक प्रॉब्लम जाता.
नुस्तें हाडपाक जाय आनी हाय तेलान तेका प्रॉब्लम जाल्लो आसा म्हणून ताची खातीर फाटल्यान बीच वेडिंगे खातीर केल्ली दरवाड निमणी फाटी घेतल्या. ब्रीज वेडिंगे खातीर दिसाक 1 लाखाची दरवाड केल्ली. दर्यादेगेर लग्न वा हेर इव्हेंटाक हे शुल्क पयली भशेन 5 दिसां खातीर 1 लाख रुपया आसतले. 5 दिसां उपरांत दर दिसा 10,000 रुपया वाडटले. गोंय राज्य हे सगळ्यांचेच फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून मानले वयता. हांगा वेडिंग डेस्टिनेशन जायती जातात. ह्या खातीर गोंय सरकारान वेडिंग डेस्टिनेशनचे रेंट जे आसा भाडेपट्टी ही वाडोवन 1 लाख केल्ली. म्हणजेच ह्यान पयलीं जर कोण वेडिंग डेस्टिनेशन करता जाल्यार ताका दर दिसा 1 लाख रुपया दिवचे पडटाले. पूण आतां ही भाडेपट्टी फाटी घेवन राज्य सरकारान जे कोण वेडिंग प्लॅनर्स आसात त्यांच्या खातीर एक बरी खुशखबर दिल्या. ते म्हटल्यार आतां 5 दिसां खातीर 1 लाख रुपया आनी त्याच्या फुडल्या प्रत्येक दिसा खातीर 10,000 रुपया अशें रेंट जे आसा ते गोंय सरकाराक फारीक करचें पडटलें. ह्या खातीर जे इव्हेंट प्लॅनर्स किंवा वेडिंग प्लॅनर्स आसात त्यांच्या खातीर एक खुशखबर जावन आसा. जी भाडेपट्टी वाडयल्ली ती फाटसून घेतिल्ल्या गोंय सरकारान. अश्यो नवीन नवीन अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक TV. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला रियल इस्टेट क्षेत्रा संबंधीत JMची 4थी बसका जाली. ह्या बसकेन बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, महाराष्ट्राची पयली बायल आनी भुरगी उदरगत मंत्री आदिती तटकरे सयत हेर राज्यांतल्या अर्थमंत्र्यांनी हाजिरी लायिल्ली. शेल्डेच्या एटलांटीक मिलाच्या जाग्यार मेगा प्रकल्प येता असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. पंचायतीक कळय नासतना मिल फोडपाचें काम सुरू आशिल्ल्याचे थळावो पंच कायतान कारवालो सांगता. हे मिल मोडून प्रदूषण करपी प्रकल्पाक आमचो विरोध आसा अशी भुमिका शेल्डेच्या थळाव्यांनी घेतला. शेल्डे पंचायतीत आशिल्ल्या एटलांटीक मिलाच्या जाग्यार व्हड प्रकल्प येवपाची भिरांत शेल्डेच्या लोकांक पडला. पंचायतीच्या परवानगी बगर ही मिल मोडपाचें काम चालू आसा. पंचायतीन जिल्लो अधिकाऱ्या सयत पळोवणी करून ह्या मिलाचेर नोटीस मारली. मात तरी आसतना ती नोटीस पिनून परतून ही मिल मोडपाचें काम सुरू आशिल्ल्याचे थळावो पंच कायतान कारवालोन सांगले. ह्या जाग्यार प्रदूषण करपी प्रकल्पाक आमचो विरोध आसा अशी भुमिका शेल्ड्याच्या थळाव्यांनी घेतला. जी एटलांटीक मिल आसली ती तोडपाचें काम चालू आसलें, मोडपाचें काम चालू आसलें. तेन्ना पासून हांवें आमच्या सरपंचाचे कानार घातलें. सरपंचा सांग BDO सांगलें. BDO साकून आमी कलेक्टरा कडेन गेले. हे भशेन जावन आमी 1 दिसा भितर हिंगा हाडून एक नोटीस मारपाक लायली आनी ते नोटीस मारून देखून दुसरे दिसाक त्या दिसा बंद जालें पुलीस बी हाडून. आनी दुसरे दिसाक हें काम कशें स्टार्ट जालें तें म्हाकाय खबर ना. हे दिवळी आमचो एक इंडस्ट्री जागो आसलो आनी तो कायमची उरचो कित्याक आनी हिंगा कोणाक इंडस्ट्री जागो ना इतलो व्हडलो. ताका लागून म्हाका दिसता हे प्लॉटिंग करना आसतना एक सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री जावच्यो बऱ्यो, नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री येवच्यो आनी लोकांक रोजगार कितें तरी मेळचो. गांवांत रोजगार मेळचो आनी लोकांचें पोट चलचें म्हणून थळाव्यांनी हो जागो 1965 सालांत चौगुले टॅक्सटायल मिल्साक दिल्लो. मात ही मिल अशीच उरतली अशी थळाव्यांची आस्त आशिल्ली. मात कांय कारणास्तव चौगुल्याक ही मिल काडून एटलांटीक स्पिनिंग अँड वेव्हिंग मिल्स कंपनीक दिवची पडली. फाटले 15 वर्सां सावन ही मिल खंडर जावन रावल्या. तशेंच सुमार 7 लाखाचो टॅक्स ही मिल पंचायतीक दिवपाची बाकी आसा खंय. प्लॉट करून ऍक्टिव्हिटीज त्या प्रमाणे आनी पंचायतीक कांय परमिशन नासता मोडून फोडून वता. पंचायती कांय आयकनाय ते आनी हेजेर कोणेच कांय एक्शन घेतलें ना. तर आमकां हेजेर एक्शन घेवन हें कितें जाता घडटा तें भितर आमकां कळपाक जाय आनी सेफ उरपाक जाय आमकां. आनी खरेंच म्हणल्यार त्या काळान हांगा मोर देन म्हाका दिसता 1000 वयर 3 शिफ्टींनी ही मिल चलताली. आनी ताजेर सावन वाठारांतले लोक जे आसात बारीक बारीक धंद्यान गुंतून सगळे लोक तेन्ना सॅटिस्फायड आशिल्ले, बरे आशिल्ले. दिसतालें की ग्रामस्थांनी जी जमीन दिली ती बऱ्या खातीर तांणी ती वापरली आनी अशीच ती मुखार उरतली अशी आस दिसताली. पूण समवेर इन 1985 कांय कारणाक लागून चौगुलीन ती मिल काडून एटलांटीक स्पिनिंग म्हाका दिसता प्रायवेट लिमिटेड जी जीन म्हणटात त्या व्यक्तीन ती घेतली. आनी त्या नंतर कांयच तांते उदारगत अशी जावंक ना. पूण मिल तांणी ती कसल्या मनान घेतली तीवूय आमकां खबर ना. पूण त्या नंतर ती मिल अशी बंद जायत गेली. आतां बंद जाल्यार कितले वर्सां जाली? म्हाका दिसता 15 ते 20 वर्सां जाली ती बंद आसा. सामकी अबंडन केल्या? सामकी अबंडन करून परिस्थिती पळोवपा सारकी ना. आतां परत कितें इश्यू जाला तेजेर कितें तरी आवाज येता, प्रोजेक्ट येता? जेन्ना ही मिल बंद पडली तेन्ना पंचायतीक जे तांचो
जो टॅक्स दिवपाचो आशिल्लो तो फाटले कितलेशेच वर्सां तांणी टॅक्स दिवंक ना. कितलोसो आसा? अराउंड 7 lakhs आसा अशें तांणी सांगलां. पंचायतीच्या सेक्रेटरीन सांगलां की अराउंड 7 lakhs ते देणे आसात आनी हो इश्यू आतां कलेक्टरा मेरेन पावलेलो आसा. शेल्डेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. लोकांक जाय आसले सगळे विरोधी पक्ष एकठांय जाल्ले. तांकां आमी नमन करून एकठांय येवन लोकसभा वेंचणूक बरे तरेन लढयली. कॅप्टन विर्याटो जिखलो तातूंत आपाचो मोलाचो वांटो आसा अशें आपाचो अमित पालेकार सांगता. इंडिया आघाडी अजुनूय घटमूट आसा आनी मुखारूय अशीच घट उरतली म्हणीत पाटकारान केल्ल्या विधानाचेर पालेकाराचो यू टर्न. आमी मैत्री आमची साबूत आसा. मैत्रीचो हात फुडें करपाचो प्रश्न ना, कारण आमी खांद्यार हात घालून फाटलें इलेक्शन लोकसभेचें लढलें. फाटलें इलेक्शन आमी लोकसभेचे एज इंडिया अलायन्स कित्या खातीर लढले की लोकांचें एक एस्पिरेशन आशिल्लें गोंयकारांचें की सगळे विरोधी पक्ष जे आसा ते एकठांय जावचे. ताका आमी नमन करून आमी फुडें सरले. आनी म्हाका दिसता आजूय लोकांक आनी ज्या तरेन आमी इलेक्शन लढलें तें तुमी सगळ्यांनी पळयलां. कॅप्टन विर्याटो जिखलो तातूंत आमचोय मोलाचो वांटो आसा. आमचे MLA, आमचे व्हॉलंटियर्स, आमचे लिडर हे सगळ्यांचो मोलाचो वांटो आसा. आम आदमी पार्टी न्ही, गोवा फॉरवर्ड पार्टी न्ही, पण जे कोण घटक आशिल्ले ते सगळ्यांचो तातूंत भितर मोलाचो वांटो आसा. गोंयभर आमी मिटींग केली. आतां संघटना हो विशय वेगळो. संघटना प्रत्येकान स्ट्रॉंग करपाची, हाचेर डावट कोणाकूच आसपाक जायना. म्हज्या पार्टीची संघटना 40 मतदारसंघांत घट करपाची जबाबदारी म्हजी आसा आनी तीच जबाबदारी आतां अमित पाटकाराची आसा. पूण दुसरो जो ताजो स्टेटमेंट आशिल्लो की डायनॅमिक्स ऑफ लोकसभा इज डिफरंट एंड राज्यसभा असेंब्ली इज डिफरंट हो विशय खंय तरी मनाक खटकला. पूण जशें सुनील कोटणकरांनी म्हणलां की वी आर ऑल टुगेदर, वी आर 100% टुगेदर. भारतीय जनता पार्टीन तें स्वप्न पळोवचें न्ही की आमी खंय तरी तुटला म्हणटा. आनी सोशल मिडियाचेर सडनली ते एक्टिवेट जाल्ले आनी एक्टीव जाल्ले. लोकांचें जें एस्पिरेशन, लोकांचो जो विश्वास आमचेर आसा तो खंयच आमी ताका तोडो वचपाक दिवचे ना. हाजे बद्दल खंयच्याच गोंयकारांक डावट आसपाक जायना. कोणाकूय जर दिसता की अलायन्स तुटचें म्हणून जाल्यार तांणी तो विचार वेगळो करचो. आमी तातूंत भितर खंयच ना फुडळ घालतले ना ह्या गोश्टीचेर उलयतले. कारण जो विशय आसा अलायन्साचो तो आम आदमी पार्टी फुडें व्हरपाक गोंयकारां खातीर बांदील आसा. आम आदमी पार्टी तर्फे आमी सदांच प्रयत्न करतले की गोंयच्यो प्रत्येक ऑपोजिशन पार्टी जी आसा ती एकठांय फुडें सरतली. कारण दॅट इज ओनली वे अहेड. दॅट इज हाव वी आर गोइंग टू सेव गोवा. दॅट इज हाव वी आर गोइंग टू डिफीट दीस करप BJP. नाजाल्यार फ्रॅगमेंटेड वोटींग जें आसा पळय तातूंतल्यान कोणाचो फायदो जायना. शिवोले मतदारसंघात वाडट्या चोरयांच्या घडणुकांच्या फाटभुंयेर शिवोलेची आमदार डिलायला लोबोन हणजुणा पुलीस स्टेशनाक भेट दिली. वाठारांत जावपी चोरयांच्या घडणुकांक लागून आमदारान हुस्को उक्तायलो. वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांचेर आळो घालपा खातीर पुलिशेन बेगोबेग कारवाय करची अशें आवाहन आमदारान केलें. आमी पळयतात चोरयो वाडत पळयतात. सो आय हॅव टोल्ड हिम, डायरेक्टेड हिम, नॉट रिक्वेस्टेड, डायरेक्टेड हिम, बाबा आमच्या कितें आसलें आमच्या शिवोली तारजीबाट त्या वाड्यान थंयसर कितें चोरयो चालू जाल्ल्यो. सो तेणी आमच्या PIयान थंयसर ऑलरेडी टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह केल्लें. पूण थंयसरूच करून जायना. वी शूड नॉट वेट फॉर अ इन्सिडंट टू हॅपन एंड देन डू द ड्रायव्ह. ताका सांगलां आमच्या PI की अंजुना आनी आख्ख्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे सगळे सरपंच वॉर्ड मेंबरांची ताका सगळ्या पंचायतीचे ताका सपोर्ट आसतलो. पूण तेणें हें टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह वेग्याच्या बेग्यान करचें. पणजे महानगरपालिकेक ह्या वर्सा अष्टमीचे फेरयेन मालामाल केला. अष्टमीचे फेरयेंतल्यान ह्या वर्सा महानगरपालिकेक सुमार 1,12 लाखांची येणावळ आयली. पोरू परस ह्या वर्सा सुमार 23 लाख चड महसूल आयिल्ल्याचे महापालिका आयुक्त क्लेन मादेरान सांगले. पोरू अष्टमीच्या फेरयेंतल्यान पणजे महानगरपालिकेक 90 लाखांचो महसूल मेळिल्लो. चवथी पयली भरपी ह्या फेरयेंतल्यान लाखांनी रुपयांचो वेव्हार जाता. मांडवी तिराचेर भरपी ह्या फेरये खातीर पालिका जागो दिता. तशेंच फेरयेंतल्यान वेवसायिकांक उदक, लायट आनी मुवेबल टॉयलेट लेगीत महानगरपालिका उपलब्ध करून दिता.
दर वर्साप्रमाणे अष्टम फेरी ही पणजेच्या मांडवी फूटपाथाचेर भरता आनी ह्या वर्सा सुद्दां मांडवी फूटपाथाचेर अष्टम फेरी लागलेलीच आनी त्याच प्रमाणे म्हणजे वास्को जो सप्तक जाता ताचे उपरांत ती थंयसरले जे वेंडर आसतात ते येतात आनी हांगासर म्हणजे अष्टम फेरीक आपले जी दुकानां आसतात ती लायतात. त्याच प्रमाणे ह्या वर्सा अष्टम फेरीचे जे म्हणजे CCPक जे प्रॉफीट जाला ते म्हटल्यार 1,12,00,000चे जे प्रॉफीट आसा ते ह्या वर्सा CCPक जाल्लेले आसा. त्याच प्रमाणे म्हणजे गेल्या वर्सा सुद्दां प्रॉफीट जाल्लेलेच जाल्यार ह्या वर्सा 23,00,000चे प्रॉफीट CCPक जाल्लेले आसा आनी हाचे म्हणजे हे प्रॉफीट जावपा खातीरूय सुद्दां म्हणजे कमिशनर आनी CCPचे मेहर जे आसा तांच्यांनी सुद्दां तसोच प्रयत्न सुद्दां केलेलो. जाल्यार ह्या वर्सा प्रॉफीट जावपाचें कारणूय बीन तशेंच आसा ते म्हटल्यार म्हणजे अष्टम फेरी लागल्या उपरांत म्हणजे थोड्या दिसांनी चवथ आशिल्ली आनी तेज्या कारणान हे जे आसा ते म्हणजे CCPक भरपूर अशे प्रॉफीट जाल्लेले आसा. त्याच प्रमाणे जे वेंडर आसा तांकां सुद्दां भरपूर अशे प्रॉफीट जाल्लेल्याचे सुद्दां आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा. जाल्यार अष्टम फेरी ही वर्सान वर्स भरता आनी त्याच प्रमाणे अष्टम फेरीचे ह्या वर्सा जे प्रॉफीट जाल्लेले आसा CCPक ते म्हटल्यार 23,00,000चे प्रॉफीट ह्या वर्सा जाल्लेले आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश सईत हांव वर्षा आश्वेकर. दारबांदोडेच्या तामसोडो वाठारांतली अंगणवाडी निमणे सरकारी मुळावे शाळेंतल्या रिकाम्या कुडींत आतां स्थलांतरीत केल्या. भाड्याच्या कुडींत चलपी अंगणवाडीन पावसांत ओलसाण येताली ताका लागून विद्यार्थ्याच्या जिवाक धोको निर्माण जाल्लो. ते उपरांत अंगणवाडी स्थलांतरीत करपाचो आदेश शिक्षण खात्यान जारी केल्लो. देखून आतां अंगणवाडी स्थलांतरीत केली म्हूण पालिकांनी सरकाराचे तशेंच गोमंतक TVचे उपकार आठयले. आयच्या दिसाक GPS तामसोड्यार जी आमची अंगणवाडी केंद्र 33 जो आसा तो शिफ्ट जाल्ले कडेन आसा तेन्ना ह्या सगळ्या प्रोसेसान हांव सगळ्या आमच्या बालवाडीच्या पेरंट्साच्या वतीन आमचे थळावे आमदार गणेश भाऊ गांवकार, आमचे सरपंच बालाजी गांवस हांकां विशेष देव बरें करूं अशें म्हणटा की तेंच्यांनी पर्सनली लक्ष घालून ह्या बालवाडीचो जो शिफ्टींग जे आशिल्लें तें मॉनिटर केलें आनी आमचे गोंय सरकार एज्युकेशन डिपार्टमेंट सगळ्यांनीच बरे तरेन कॉपरेट करून ह्यो गोश्टी आयज शक्य जाल्ल्यो आसा. आनी आमची GPS तामसोड्या वयली जी हेडमास्टर आसा तेंचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनीक सगळ्यांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे मिडिया जे आसात भाव गोमंतक TV खास फॉलोअपाक लागून ह्यो गोश्टी खंय तरी फास्ट मूव जाल्यो आनी आमचे आमदारा मेरेन ही गोश्ट आमी व्हरून आमदारान पर्सनली फॉलोअप करून ही गोश्ट आयज आमकां शक्य करून दिल्या बद्दल हांव परत एकदां आमचे थळावे आमदार गणेश भाऊ गांवकर हांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे गोमंतक TV हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. दिवचले फाटल्या 3.5 वर्सांत खुनाच्यो एकूण 4 घडणुको घडल्यो. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार 4 मदल्या 3 खून प्रकरणांत गोंया भायल्या लोकांचो आस्पाव आसा. खुनाच्यो 2 घडणुको दिवचले शारांत जाल्यार 2 कारापूर पंचायत वाठारांत घडला. खून प्रकरणातल्या 4 दुबावितांक पुलिशेन अटक केल्या. पूण फाटल्या कांय वर्सांनी दिवचले खुनाच्यो घडणुको वाडपाक लागिल्ल्यान लोकां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां. गोंया भायल्या लोकांक लागून गुन्यांवकारी घडणुकांत वाड जाल्ल्याचें दिसून येता. दिवचले जाल्ल्यो खुनाच्यो घडणुको 2021 ह्या वर्सा बंदरवाडो दिवचले सोऱ्याच्या घुवळेंत एका तरणाट्याचो जाल्लो खून. 2022 ह्या वर्सा रोलिंग मिल वाठादेव वाठारांत बिहारांतल्या कामगारान बायलेचो केल्लो खून. 2023 दिवचले सेतू संगमाचेर कर्नाटकांतल्या एका दादल्याचो बायलेन केल्लो खून. ह्या वर्सा विठ्ठलापूर कारापूर वाठारांत कामगारान 11 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचो केल्लो खून. आंगार शिरशिरी हाडपी असो प्रकार 2 दिसां पयलीं दिवचल तालुक्यांतल्या विठ्ठलापूर वाठारांत घडला. फाटल्या शेनवारा मध्यान राती एका 6 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचो अत्यंत निर्दयीपणान खून करपाचो प्रकार घडला. ह्या खून प्रकरणा उपरांत पुराय दिवचल तालुक्यांत एकूच खवदळ पडला. खुनाचो हो प्रकार उक्ताडार आयले उपरांत फाटल्या कांय वर्सांत दिवचल तालुक्यांत जाल्ल्या कांय खुनांच्यो यादी ताज्यो जाल्ल्यो आसात. फाटल्या 3.5 वर्सांत
दिवचल पोलीस स्टेशनाच्या कार्य वाठारात तब्बल 4 खुनाच्यो घडणुको घडिल्ल्यो आसात. हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार ह्या 4तल्या 3 खून प्रकरणात परप्रांतीयांचो हात आशिल्ल्याचे स्पश्ट जाल्ले आसा. दिवचल पुलिशेन तपासाक योग्य दिका दितना ह्या 4य खून प्रकरणांतल्या मारेकऱ्यांक धरपाक येस मेळिल्ले आसा. फाटल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्याच्या 29 तारखेक दिवचल शारांतल्या सेतू संगम ह्या प्रकल्पाचेर महाराष्ट्रांतल्या रमेश सिद्धाबोळी ह्या लग्न जाल्ल्या तरणाट्याचो अत्यंत क्रूरपणान खून जाल्लो. दुसरे दिसा खुनाचो हो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. ताचे उपरांत दिवचल पुलिशेन तपासाक योग्य दिका दितना ज्या तरणाट्याचो खून जाल्लो ताची घरकान्न संगीता सिद्धाबोळी आनी त्या तरणाट्याचो साडू रामू गवळी ह्या दोगांय दुबावितांक बेगोबेग धरपाक म्हळ्यार 8 वरां भितर धरपाक येस मेळिल्लें. दोगांयनी एकठांय येवन रमेश सिद्धाबोळी ह्या तरणाट्याचो खून केल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लें. ताचे पयलीं 2022 ह्या वर्सा मे म्हयन्यांत रोलिंग मिल वाठादेव वाठारांत बिहारच्या एका कामगारान आपलेच बायलेचो खून करपाचो प्रकार घडिल्लो. बलराम यादव हाणें तो रावतालो त्या भाड्याच्या रुमांत आपले बायलेचो गळो दाबून तिचो खून करून ताचे उपरांत 4 वर्साच्या चली भुरग्या सयत पलायन केल्लें. पुलिशेन ह्या खून प्रकरणाचो तपास करतना दुबावीत घोव बलराम यादव हाका धरपाक येस मेळिल्लें. ताचे पयलीं 2021 ह्या वर्सा मार्च म्हयन्यांत भर शिगम्याच्या काळात बंदरवाडो वाठारांत म्हळ्यार दिवचल शारांत एका तरणाट्याचो खून जाल्लो. गांवकर वाड्यावयलो हो तरणाटो आनी ताका मारपी तरणाट्या मदीं वाद जालो आनी ह्या वादाचे पर्यावसन मारहाणीत जावन एका तरणाट्यान गांवकर वाड्या वयल्या तरणाट्याचो गुणो मारून खून केल्लो. ह्या प्रकरणाचो तपास करतना दिवचल पुलिशेन मारेकरी तरणाट्याक धरपाक येस मेळिल्लें. फाटल्या शेनवारा दिवचल तालुक्यांतल्या विठ्ठलापूर वाठारांत समीर अली ह्या 11 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचो खून जाल्लो आसा. ह्या खून प्रकरणाचो दिवचल पुलिशेन योग्य तरेन तपास करतना मुख्य मारेकरी चंदू पाटील हाका 6 वरां भितर अटक करपाक येस मेळयला. ह्या प्रकरणात आनीक एका कामगाराचो हात आशिल्ल्याचे स्पश्ट जाले उपरांत ताकाय पुलिशेन धरिल्लो आसा. ह्या खून प्रकरणाचो दिवचल पुलीस तपास करतात. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक सागर एकूसकर, पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस ह्या प्रकरणाचो सद्या तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भाजपाच्या मंत्र्यांनी लोकांची गाराणी आयकपाक सुरवात केल्या. मंत्री दर मंगळारा भाजपा कार्यालयांत लोकां खातीर उपलब्ध आसतले. कांय वेळार लोकांक मुख्यमंत्र्याक मेळप शक्य जायना. ताकाच लागून हो उपक्रम सुरू केल्ल्याचे भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडीन सांगले. सरकार आसून कार्यकर्त्यांक जर एखाद्याक मेळपाक जाय आसत जाल्यार तेणे खंय मेळप व्हडलो प्रश्न आसतालो. गेले जाल्यार ते मंत्र्याक वचून थंय तेच्या ऑफिसान, मुख्यमंत्र्याक वचून तेच्या ऑफिसान अशें. त्यामुळे आमी सांगलें, मुख्यमंत्र्याक विनंती केली की तुमचे मंत्रिमंडळातले एक मंत्री दर आठवड्यान आमच्या पार्टी ऑफिसान येवं जाय
आनी जेणे करून पार्टीचे कार्यकर्ते जे आसात तांकां मेळपाक आनी तेंची बारीक सारीक कितें तरी कामां आसता आनी म्हणून आमी सुरवात केली. पयले मुख्यमंत्री गेले लास्ट ट्युजडे येवन बसले. ह्या मंगळार म्हळ्यार आज आमचे पंचायत मंत्री आनी दाबोळीचे आमदार मवीनबाब गुदिनो आयल्यात. ते आज आपल्या खाते आनी इतर खात्या संदर्भात कार्यकर्त्यांक मेळटात. दुसऱ्या मंगळार दीस दुसरो मंत्री आनी त्यामुळे प्रत्येक आठवड्याक एक मंत्री येवन हांगा बसप आनी मागीर एकदा जसो तेंचो सर्कल पूर्ण जालो की परत रिपीट जातलें. परत मुख्यमंत्र्या पासून परत सुरवात जातली. एखादो मंत्री किंवा एखादो आनी हें जर कितें आसलें जाल्यार कदाचित एका हातून खंड पडत, पण मोस्टली पडचो ना. एवरी ट्युजडे येवप अशें ठरयल्लें आसा. आनी तशेंच आमी सगळ्या मंत्र्याकूय सांगिल्लें आसा की सगळ्यांनी किमान आठवड्यातलो एक दीस, म्हणजे आमी मुख्यमंत्र्याक सांगलें की किमान आठवड्यातलो एक दीस मंत्रिमंडळांतले मंत्री जे आसात ते लोकांक मेळपाक लागून मेळूं जाय, अवेलेबल आसूं जाय. जशें आमी कार्यकर्त्यांक आमच्या, कारण आमच्या ऑफिसान भायले काय कोण येवचे ना. न्यूट्रल एखादो आसा जाल्यार कदाचित येवन मेळूं शकता, पण पब्लीक जे आसा त्या पब्लिकेक सुद्दां मंत्र्यांची अवेलेबिलिटी ही आसपाक जाय, ते तांकां मेळपाक जाय. आनी म्हणून दर विकांतल्यान एकदां तेचें टायम टेबल मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयांतल्यान ऑफिशियली सरकारांतले ते धाडटले. ते तेंचेंय आसा, पण आमी तांकां सांगिल्लें आसा. सांगपाचें आमी का चवथ सोंपता थंयच आसा. भाज्यांचे दर परतून वाडल्यात. बाजारांत लोसणीचे दर जाल्यार 300 पावल्या. सामान्य लोकांक हाचो बरोच फटको बसतलो. कांद्याचे दर आनीकूय वाडपाची शक्यताय भाजी विक्रेत्यांनी उक्तायला. गोंयांत चडशी भाजी भायल्या राज्यांतल्यान येता, पूण कर्नाटक आनी महाराष्ट्रात पडिल्ल्या पावसाक लागून भाजी कुसल्या. ताका लागून आतां पणजेच्या मार्केटात परतून एकदा भाजयेच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाड जाल्या. आनीक 2 म्हयने अशेंच भाजयेच्या दरात वाड जातली असो अदमास भाजी विक्रेत्यांनी उक्तायला. मार्केट कैसा चल रहा है? सस्ता है, महंगा है? थोड़ा महंगा चल रहा है सर. महंगा चल रहा है, तो क्यों लगता है आपको महंगा चल रहा है? तो बरसात की वजह से. बरसात की वजह से? कर्नाटक महाराष्ट्र बरसात ज़्यादा है ना. हाँ, अभी आपका माल कहाँ से आ रहा है? बेलगाम से. बेलगाम से. बेलगाम में महंगा है सब? हाँ, महंगा है थोड़ा. ओके, और क्या रेट है टमाटर? टमाटर अभी 50 दे रहा है. 50 दे रहा है. और कांदे का? कांदा सूखा वाला कांदा है ना, वो थोड़ा महंगा है. ओके, और मिर्ची? मिर्ची थोड़ा कम है. ओके, मार्केट रेट ज़्यादा महंगा है. आपको क्या लगता है क्यों महंगा है? मौसम के कारण लगता है कुछ महंगा. मतलब बारिश का प्रभाव. और लोग खेती कम कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? खेती कम नहीं हो रहा है. खेती हो रहा है, बारिश की वजह से डूब गया, इस वजह से रेट बढ़ गया. कब तक ऐसे बढ़ा रहेगा, कुछ आइडिया? मुझे लगता है 2 महीने. हाँ, 1-2 महीने. जब तक उधर बाढ़ खत्म नहीं होगा तब तक. हाँ, ज़्यादा नुकसान हुआ है उधर? हाँ, उधर नुकसान हुआ. ओके, थँक्यू. ह्या वर्साक पावस खूब पडलेले कारणान जी आमची गोंयान भाजी येता, बेळगांवच्यान म्हणत किंवा महाराष्ट्राच्यान म्हणत, जी आमची गोंयान भाजी येता, हे भाजयेचेर खंय ना खंय एक परिणाम जाल्लो आसा आनीक ती भाजी म्हारग जायत गेल्या. सो आयचे तारखेक जेन्ना आमी पणजे मार्केटान गेले तेन्ना पणजे मार्केटान भाजयेची रेट आयचे तारखेक अशी आसा: बटाट 50 रुपया किलो, भेंडे 80 रुपया किलो, कांदे 70 रुपया किलो, टमाट 50 रुपया किलो, चिडकी 60 रुपया किलो, गाजर 80 रुपया किलो, कॅबेज 40 रुपया किलो, आलें 160 रुपया किलो, मिरची 80 रुपये किलो, डब्बू मिरची 60 रुपया किलो, वांयगी तशींच 120 रुपया किलो, तशेंच बीट 60 रुपया किलो आनी लसूण 460 रुपया किलो. ह्यो आसात आयचे तारखेक पणजे मार्केटांच्यो रेट्स. जाल्यार ह्यो ज्यो रेट्स आसात त्यो आमी खुबशे अशे थंय जे वेंडर्स आसात तेंचे कडेन उलयले जाल्यार तेंचें म्हणणें इतलेंच आसा की पावसान तेंची शेतां अंदू चड बुडलीं म्हणून ज्यो भाजी गोंयान येवपाच्यो आशिल्ल्यो त्यो भाजी खंय तरी सोंपल्यो, कुसोन गेल्यो म्हणून ह्या वर्साक रेट्स खूब म्हारग आसात. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.